चल पासे किया वेर फन नेव्हर एंड्स. एक नवा उत्साह, एक नवी उमेद, एक नवी सफर आणि त्या सफराची एक नवी काणी. आर्यना बरोबर चल पासे किया. आर्यन आमकां दाखयतलो गोंय स्वर्ग कित्या खातीर आसा ते. आनी इतलेंच न्हय, हाच्या भितर तुजे दोन फायदे आसा. एक म्हळ्यार तुका भोंवपाक मेळटलें आनी दुसरें म्हळ्यार 6,000 रुपयाचे गिफ्ट हॅम्पर्स पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ हांचे कडल्यान. त्याच्या शिवाय एक मेगा बंपर प्राइज आसतले फक्त तुज्या खातीर आमच्या 26व्या एपिसोडाच्या शेवटाक. ताज्या खातीर एकच कंडिशन म्हळ्यार तुजे मॅक्झिमम SMS आमकां दर दिसा पावपाक जाय. चड SMS धाडटल्याक मेगा बंपर प्राइज जिखपाचे चान्स चड. आसा न्ही इंट्रस्टिंग? तुवें फक्त इतलेंच करपाक जाय. आयच्या आमच्या एपिसोडाच्या शेवटाक हांव तुका एक प्रश्न विचारतलें. त्या प्रश्नाचं उत्तर तुवें आमकां SMS करून धाडपाक जाय. SMS कसो करपाचो, म्हजो प्रश्न कितें आसतलो हें तुका कळटलें एपिसोडाच्या शेवटाक. तेन्ना पळयत राव. चल पासे किया. आयज म्हजो मूड जाला कितें तरी वेगळें करपाचो. सकाळ सदा भशेनूच जाली, पूण पुराय दीस म्हजोच आशिल्लो आनी खूब कितें वेगळें करपाक येता हें ठरोवन हांव भायर सरिल्लो. कारण आयज हांवें म्हज्या खातीर दीस काडिल्लो. सदांच आमी दुसऱ्या खातीर जगता अशें म्हाका दिसता. काम करप बॉसा खातीर, सकाळीं उठप दूदवाल्या खातीर, बस धरप, पेट्रोलाक पयशे मोडप हें जॉबा खातीर, शिकप हें नोकरी मेळपा खातीर. आपूण आपल्या खातीर केन्ना वेळ काडटा? स्वताक टायम दिवप कितलें डिफिकल्ट जाता न्हय? आमची सदांच आसता ती बेगीन वचपाची फट ताकीद. विचार करून पळय. म्हणूनच हांवें आज विचार केला, म्हाका वेळ दिवपाचो, म्हज्या स्वता खातीर दीस घालोवपाचो. घाई गडबड नासतना, कसलीच ताकीद करिनासतना एका अशा जाग्यार वचपाचो जंय फक्त तुज्या सांगाताक दोंगर, उदक, झाडां, शेतां, मळब हेंच आसतलें आनी कोणूच आसचो ना. सदा परस वेगळ्या एका अशा जाग्यार जंय तूं कारणा शिवाय केन्नाच पावूना आसतलो. हय, तुज्या एकदम लागीं. तुका खबर आसा, तूं ताज्या लागींतल्यान वता आसतलो, पूण केन्ना तुवें मुद्दाम टायम काडून तूं हांगा आयला? हय, जंय उदक क्रॉस केल्या शिवाय तुका भितर सरपाक मेळना, जंय फेरयेक थांबल्या शिवाय तुका न्हंय क्रॉस करपाक जमना. एक सुंदरसो आयलंड, दिवार आयलंड. सामको लागीं आशिल्लो पूण आमचे खातीर सामको पयस दिसपी आयलंड. शेर्त तूं थंय पावना आसतलो, पूण सदांच तुवें ताका पळयला आसतलो. चल आयज पळोवया थंय कितें आसा तें. हो आयलंड हांव स्वर्ग कित्या खातीर म्हणटा तो. आयज एक नवो दीस, एक नवी उमेद, एक नवी सफर आणि त्या सफराची नवी काणी. चल पासयेक या. आयज सुंदरशें वातावरण जाला. सकाळच्यान बरोच पावस पडटा. काळे ढग धव्या ढगाबरोबर खेळ करता आसतना दिश्टी पडटा आणि म्हजो दीस हांगासरच फुलता. आयच्या म्हज्या दिसाची सुरवात जाता एका अशा जाग्यार जो बाकी सगळ्या जाग्यां पासून वंचीत आसा. हय, मातसो आयसोलेटेड आसा, म्हणूनच ताका म्हाका दिसता आयलंड म्हणटात, म्हळ्यारच आयसोलेटेड लँड. पळोवया ह्या सुंदरशा आयलंडाचेर कितें कितें पळोवपा सारकें आसा तें. बाकी आयलंडा परस हो आयलंड वेगळो कित्याक आसा तो, आनी हो आयलंड स्वर्ग कित्या खातीर तो. ह्या सुंदरशा वातावरणान चल पासयेक या. ह्या आयलंडाचेर जितली झाडां, जितली जमीन, तितलेंच उदक सायडीन दिश्टी पडटा.
दिवार आयलो काय लागींच भितर सरना फुडें एक बरीच पुरातन चर्च आमकां लागता. ती म्हळ्यार सेंट पियादा चर्च. बरीच उंच बांदिल्ली चर्च. थंय वयर वचपाक मजा येता. शांत प्लेस, जणू स्वर्गच जसो. सेंट पियादा चर्च म्हजो हांगा पयलोच अनुभव. भितर सरता आसतना दिसलें खंय तरी घोडे, पोर्चुगीज सैनीक बी एकदम येत काय म्हण. पयलींचे लोक आशिल्ल्याचो हांगा भास जाता. भितर सरना फुडें खूब प्रश्न मनान आयले. ही चर्च केन्ना बांदिल्ली काय, कोणें बांदिल्ली काय, आनी चर्चीच्या फादराक मेळपाची इच्छा जाली. या सुंदरशा आयलंडाचेर सध्या आमी आसात आणि हीच सुंदरशी चर्च आत्ता आमी पळयली पळय ती सध्या फादरा कडल्यान जाणून घेवया की ही चर्च कसली, ह्या चर्चीचो इतिहास कितें आसा तो. फादर, ही चर्चीचें नांव कितें? पियदाद साहेब. हा पियदाद साहेब. हा. आणि ही कितली वर्सां जाली, हाजो इतिहास, हिस्ट्री कितें? आता आसा ती 1700 बांदून सुरू केल्ली हा. आणि 24 वर्सां गेली ती कवर हा, हा. टिल 1724. अच्छा. प्रेझेंट बांद आसा आता जी बांधल्या ती. आता बांधले. त्याच्या पयलीं आनी एक ताचे आशिल्ली. पयली आनी काय फ्रॉम 1625 बांधलेली. हा हा. ती मोडून गेली म्हणजे उपरांत दुसरी बांधली. फादर, तुम्ही हांगाच रावतात काय पयलीं पासून काय ना आता? ना आमकां दर 7 वर्सांनी आमकां ट्रान्सफर करतात. हा, हा. हांगा आयल्यार 5 वर्सां जाली. 5 वर्सां. 5 वर्सां भितर तुमचो कितें एक्सपिरियन्स आसा ह्या आयलंडाचेर? पयले सुवातेर बरें वातावरण पळय निसो दिश्टी पडटा. नेचर हय. आसा हय. आनीक भलायकेकूय बरें. लोक बरो हय. कितें उलो केल्यार लोक समजता, हय. आदाराक येता, हय. कॉपरेटीव. आनीक हो सदांच्या बिझी लायफा परस हो मातसो शांत आनी नितळ आनी शांत. हय, एकदम जिवाक एकदम बरो न्हय? खूब पयणार येतात ट्युरिस्ट येतात हय, हय. कसला सुवात हय. पळय जिवाक संतोष भोगता, शांती कशी भोगता. जालें. फादर, ह्या चर्चीची फेस्त केन्ना आसता? फेस्त जाता मायाच्या दुसऱ्या आयताराक. हा. दुसऱ्या आयतार. मयाच्या दुसऱ्या दुसऱ्या आयतारा. आयतार म्हणजे आता फाटी जावन गेलो आसतलो. जावन गेलो. आतां येतो हय फाटीं जावन. पण फेस्ताक कशें आसता? ह्या गांवचे सगळे लोक येताय का? गांवचो लोक येता, एक गांवची भायर रावतात ती येतात, हा. सोयरीं आसात ती येतात, सोपलीं हांगा पितात हा. आनी खुशाल बरी वेळ हा. सारतात. 9 दिसांची तयारी, नोवेना म्हणटा. दिवार आयलंडाक पयलीं भोज पिरियडान दीपका विशय हें नांव आशिल्लें. कदंब डायनस्टीन ताचें नांव द्वीपवाटिका जालें. त्याच वेळार सप्तकोटेश्वर देवूळ थंय राणी कमलादेवीन 1155 बांदलें. तें आतां नार्व्या स्थित आसा. ह्या आयलंडाचेर एकदम मोजकीच घरां आसात. चडशीं इंडो पोर्चुगीज घरां, एकदम पेजादशीं, लार्ज वेंटिलेशन्स, स्पेशियस आनी सामकें युनीक बालकांव. पळोवपाक ही घरां खूब बरीं दिसतात. ह्या आयलंडाचेर बोनेरा हो उत्सव बरो मोठ्या दबाज्यान मनयतात. गोंयान जल्माक आयला हाजो म्हाका अभिमान दिसता, कारण हांगा सगळ्योच गजाली कमी प्रमाणांत आसात जाचे पासत आमकां त्रास जावपाची शक्यता आसता. उदाहरण दिवपाचें जालें जाल्यार कमी पॉप्युलेशन, कमी पोल्युशन, कमी गाडयो, कमी बिल्डिंग्स आनी चड प्रमाणांत झाडां, दोंगर, उदक दिश्टी पडटा.
फुडें हें अशेंच उरत जाल्यार कितलें बरें जातलें न्हय. फुडें आमी वतात ते एका अशा जाग्यार जंय ह्याच सुंदरशा निसर्गांतल्यान तयार जाल्लो आनी सामको आमचो असो विशय आमी अभिमानान सांगूं शकतात असो. जे अनुभव करपाक फक्त गोंयचेच न्हय, भारतीय तर सोडूच, पूण फॉरेनर्स सुद्दां चड प्रमाणांत येतात. हय, हांव म्हणटा तें आयुर्वेद एक्सपिरियन्स करप. आयुर्वेदीक आनी नॅचरोपॅथी थेरपी जंय जाता तें सुंदरशें देवाया रिसॉर्ट ह्या दिवार आयलंडाचेर अभिमानान उबें रावलां. तेवूय भी तुज्या स्वागताक. चारी वाटेन उदक आनी आयलंडाच्या एका कुशीक हें आसा. एक वेगळो एक्सपिरियन्स घेवपाचो आनीक एक बरो चान्स. We are providing two types of therapies. One Ayurveda and naturopathy. This is basically the oil massages, and these are the like natural herbs. Okay, these are the treatments included in the Ayurveda, and these are in the naturopathy. So Ayurvedic is like for joint pains, Yeah. rheumatism, diabetes, Yeah. spondylitis, partial paralysis, Yes. arthritis, high blood pressure, ulcers, and other related Yeah, problems. other related. So this is all Ayurvedic. Ayurvedic. देवाया रिसॉर्ट पयसल्यान पळयत जाल्यार राजमहल कसो दिसता. हय, काणयेंतलो. दनपारच्या 12 सुमार हांव पावलो तेन्ना सगळो शुकशुकाट आशिल्लो. विचारलें तेन्ना कळ्ळें की हांगासर अशेंच शांत वातावरण आसता म्हण. लोक मजेक कमी पूण क्युअर जावपाक चड येतात म्हण. म्हज्या सारक्या मनशाक तेंच जाय आशिल्लें, शांत वातावरण. हांगा येतलो जाल्यार पयलीं बुकींग करचें पडटा. नेटार बुकींग जाता किंवा हांगा पर्सनली येवन बुकींग करत जाल्यार एकदम बरें. हांगा तुका रिसेप्शनार सगळी म्हायती मेळटा. कितले दीस रावप, खंयचो कोर्स घेवप, थेरपी कसल्या प्रकारची आसता, हें सगळें हांवें बी जाणून घेतलें.